बरं आवडलं मला. सो गाइस आता आम्ही ब्रेसलेटूय केलेले आसा सिलेक्ट, कानातले केलेले आसा सिलेक्ट आणि त्या खातीर आयज हांव घेवन येयला एक नवो प्रोडक्ट. पळयात गाइस, एक्सेल सायझीन आसा आणि टू गुड सारको चीप रेटीन हांवें हाडलेलो आसा. सो गाइस आम्ही आयज येयला लक्ष्मी पुजना दिसा भांगर घेवपाक आकाक न्हू. कितें घेता तू? काय काय जीजस हा पण बरो आहा जेजू हा हांगा काय बरो. एका कडेन आमी मोस्टली भांगर घेता. बटरफ्लायचे रिंग घेतलेले आहा कित्याक काय बरें दिसता पळय. आनी आयज हाली भांगराच्यो रेटी वाडल्या ना रे काका. हे पळय बरें आवडलें मुगो. बरें दिसता पळोवपाक. बटरफ्लाय गो कानातले घेतले रिंग 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 आनी आतां चित्ता ब्रेसलेट घेवपाचे. ब्रेसलेटूय एक घेतलेली बरी आहा काक. ब्रेसलेट घेवया हो. पयशे तूं दितले मगो. हा हा तुजे कडेन खूब आहा खंय मगो पयशे ना काय काय. सो गाइस आता आमी ब्रेसलेटूय केल्लेले आसा सिलेक्ट, कानातले केल्लेले आसा सिलेक्ट आनी फिंगर रिंग केल्लेली आसा. सो आता ती घेता आनी चल्ली मागीर. आयज आसा आयचो दीस बरो. ओके लक्ष्मी पुजन आयज. सो पळया बील करता आतां. मगो तूं हॅपी मगो आसा. आमचे बील आतां फूल पावर आनी हाकान बरें ब्रेसलेटूय घेतलेलो आसा सारको फूल पावर आनी रिंगूय घेतलेले आसा भांगराचे आनी इयरिंगूय घेतलेली आसा. पळय ह्या काका कडेन येवन घेवचें. काका नांव कितें तुजें? हा पळय हांगासर तेजे डिटेल्स आहा पळय बारीक तुमकां झूम करून दाखयता पळय. पळया मीरा ज्वेलर्स नंबर बीन सगळें आहा म्हापसा. पॉश जाला सारकें. हे पळय ही रिंग घेतल्या पळय काय बरी. ही हांवें तेका फाटी घेतलेली आनी ब्रेसलेट घेतला आनी कानातले बीन घेवन दाखय काडलेले. आवय उजो जाला मगो सामकें. आतां इसारता रे तूं आमकां. चल ते पयले चश्मा पूस तेजेर उदीक वतला सगळें. The next day. खूब व्हरायटी आहाय. शिणाण्यो आहा, गेल्ल्यो आहा, ताल्ले आहा, घडयाळे आहा, गेल्ल्यो आहा. वाह 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 वाह. आमी नुस्तें घेता पळय ते ह्या काका कडल्याच घेता. आयज वरायटी बरी आहा रे बाबा. व्हडल्यो कोल्ल्यो आयज व्हडल्यो कोल्ल्यो. हा वय शिणाण्यो आहा, गेल्ल्यो आहा. अरे ताल्ले आहा मरे. घडयाळे आहा, गेल्ल्यो आहा. वाह 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 बेस्ट बेस्ट बेस्ट. आमी नुस्तें घेता पळय ते ह्या काका कडल्याच घेता. सो पळय खंयसर ते तुमकां दाखयता. तारी कडेन मातशें फुडें गेले तो क्रॉस करून हांगासर ताचे कडल्यान घेवचें. सद्दी ह्या टायपार आसता तो 11, 12, 1, 2 मागीर परत सांजचो. सो गाइस तुमच्या खातीर आयज हांव घेवन येयला एक नवो प्रोडक्ट आनी तुमकां दाखयता. पळयात गाइस ह्यो जावन आसा स्कॉच ब्राईट. हेतूर आसा 5 पीस. एक हांवें यूज केलो आनी पळयात काय बरी क्वॉलिटी आहा ती. ही न्हू नॉन स्टिक तव्यांक परत नॉन स्टिक आयदनां आसता तांकां बी यूज करूं शकता आनी आमचे जे बाकीचे डेली युजाक जी गांवठी आयदनां आसता पळयात तांकां यूज करूं शकता. गाइस कितें आसा जाणां जो आमी स्टील वूल यूज करता पळयात तेतूर न्हू कॅन्सर जावपाचे चान्सीस आसता. हांवें न्हू एक गजाल आयकलेली. एका बायलेच्या हातीन न्हू आयदनां धुता आसतना स्टील वूल गेल्लो आनी तो फुडें फुडें न्हू चरत रावलो आनी ते बोट न्हू तिचे कुसले. खबर आहा तुमकां. आनी मागीर तिचे ते बोट न्हू कट करचे पडले. त्या खातीर न्हू हांव बाबा तो रिस्कूच घेयना. त्या खातीर हांव सदांच ह्योच यूज करता ह्यो स्कॉच ब्राईट. आनी ह्यो हांवें न्हू फ्लिपकार्टा वयल्यान हाडला. हेजी लिंक न्हू तुमकां हांगासर सायटीन घालता. सो तुमकां बी जाय जाल्यार प्लीज ऑर्डर करात. तुम्ही ते स्टील उलाचे भानगडीत घेवन बसो नाका. रिस्कूच नाका ती सारखे न्हू लागून. आनी तुमकां अशें दिसता आसतलें की बाबा हे स्कॉच ब्राईट खूब म्हारग आसा. ना गायस हे न्हू सारखे चीप रेटीन आसा. हांव न्हू हेजी लिंक डिस्क्रिप्शनान घालता. वचात आनी तुमी चेक करात आनी सोमतेच बाय करात. सो गाइस पळय आनी एक प्रोडक्ट हांवें आयज ऑर्डर केला. ही जावन आसा एलोवेरा जेल. तुमकां तर हेचे बेनिफिट्स खबरूच आसतले. ढेर सारे आसा.
सांगता तितले कमी. हांव वीक हेतूर यूज करता जाणा, फेस पॅकान यूज करता, म्हणजे जेन्ना हांव घरान जे फेस पॅक करता पळय तेतूर रिमिक्स करता. नाजाल्यार हांव कितें करता सांग, केसांक लायता. केसांक लायत न्हू जाल्यार सारखे केस बी स्मूथ जाता, कळ्ळें न्हू गायज. आनी तुमकां न्हू हांव हेजो फेस पॅकूय करून दाखयतलें. तुमकां अशें दिसता आसतलें की ही एलोवेरा जेल सारखी म्हारग, तशें कांयच ना. ही बी सारखी चीप रेटीन हांवें हाडल्या. डिस्क्रिप्शनान चॅक करात आनी तुमी बी बाय करा. सो गायज ह्यो पळयात, ह्यो जावन आसा फॉर्च्यूनचो बासमती रायस. स्पेशली ह्यो बिरयानी करपाक यूज करता आनी सारको एक्सेल सायझीन आसा आनी टू गूड सारको सारको चीप रेटीन हांवें हाडलेलो आसा. हेजी बी लिंक न्हू हांव डिस्क्रिप्शनान घालता. फटाफट वचात आनी बाय करा. ओय देव गो, ओय सर्कस मागीर कर. ओय खंय चडलाय? उठ देव सकयल. देव गो बिलोटे, बंद करूंक जाय म्हाका खाट. ओय मी पळोवंक शकता बिलोटी हांगा सर्कस करता. ओय देव मुगो, देव नाका गो तशें करू. देव गो, म्हाका कपडे काडूंक जाय भितरले. देव सकयल बसले पळय ते थंय. आग पळय सायकल घेवन येयला हांगा इलेक्ट्रिकाची. होली प्लेसीर येयल्लेली आसा आनी पळोवंक शकता तुमी आमी ल्हान आसतनासून हांगा अंकिता ल्हान आसतनाचे व्हडले जाले न्हू गा. चर्ची कडेन घेवन चर्ची कडेन सायकली चलोवन आनी आयज पळय चर्च काय बरी ओपन आसा. हांवें ब्लेसिंग्स घेतले आतां. फादर ना, फादर खंय गेला खबर ना आमकां, पण ल्हान ल्हान भुरगे पळय हांगा सगळे सायकली घेवन येयल्या ना रे. तुम्ही पळोवंक शकता म्हाका आग सायकल घेवन रावणाक वयता फूल पावर सारकें. आनी सायकलीचेर कांय फील जायना पळय, मज्जा येता सायकल तुका. आग तूं कितें म्हणून करता? पळय आमी चर्ची कडेन सायकल चलयता. आयज चर्ची कडेन कोण दिसना म्हाका. आय डोंट नो वाय. पेडला मारनाका. वय वय रेसर. अमेझिंग सायकल. पळोवंक शकता तुम्ही आनी एक नई सायकल घेतल्या आमच्या विकासान. अरे उतर गया. ए भेलाक राव, भेल उरलो थंय. विपुल हाय कर. अरे ऐसा बाय कर. विपुल आणि अंकिता दोघे सेम टू सेम झाला कलर. हा कलर. हांव फूल पावर फ्रेश जाल्लो आसा. जस्ट नाव आय टूक अ बाथ. कित्याक ते तुमकां सांगता. आमी आतां घडयाळ ना हातीक, पण आतां जाल्लेली आसा सकाळची 5. कितली अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock. आनी वी आर लिविंग टुवर्ड्स बेलगाम. आतां जूड येता म्हाका पिकअप करपाक, सो आमी चल्ले बेलगाम. भायर सरता आतां. ओके. सो जेमना अजून न्हिदोंक ना. तुमकां खबर हांव एडिटींग करी करी मुवी पयली केन्ना 5 जाली तीच कळोंक ना. सो आतां तेणी घरा कडल्यान गाडी सोडलेली आसा. इज ऑन द वे नाव. आयचो ब्लॉग तुम्ही पयला आसतलो. आयज एक धाकटुली हॅपीनस अंकिताच्या तोंडार आसली. खूब हॅपी आसले. सांगता तुमकां बिफोर यूट्यूब जेन्ना आमी स्ट्रगल करताली तेन्ना म्हापसा एकदां गेलो अंकिता वांगडा. कितें तरी फंक्शन आसलें आनी तेका ते चेडवा सलवाराचेर बीन ते हिल्स कशे घालतात पळय ते कितले तरी पडटा तेका 1,500 कितें तरी तेका जाय आसले. वी हॅड गोन म्हापसा. म्हाजे कडेन 500 रुपीज. आय आस्क्ड हिम शॉपकीपर कितले 1,500. अंकिता म्हणलें कितें रे म्हारग मरे, थंय 200 रुपयान मेळटा.
एक्चुअली ताका जाय आसलें कित्याक इट वॉज लुकींग ब्युटिफूल आनी म्हाजें तोंड सॅड वी कूड नॉट एबल टू बाय दॅट टायम आमी ते घेवं शकनासले वी कूड नॉट एबल टू एफोर्ड ओके सो तो दीस आनी आयचो दीस आमकां उडास येता यू नो की आमी त्या टायमार स्ट्रगल करताली आमी जे वस्त आमकां जाय कशें दिसताले फॉर एग्जाम्पल कितें खावपाक कशें दिसतालें बिरयाणी जावं रायस प्लेट नुस्तें कितें वॉट एवर इट इज रायस प्लेट नुस्तें बट वी कूड नॉट एबल टू बाय ऑर ईट आमकां तेच पयशे खंय तरी सांबाळूंक जाय आसले खंयचे बिलां खंयचे मोबायलाचे रिचार्ज आयज आमी वायफाय चलयता वायफायचे रिचार्ज करता त्या टायमार आमचे कडेन रिचार्ज करपाक पयशे आसनासले मोबायलाकूच ओके सो मंथ एंड जाता रिचार्जाचे पयशे लागीं येता टेन्शन जाता म्हाजो तेजो रिचार्ज कशें जातले ते तो टायम ओके अरावंड 6 years बॅक स्लो 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 प्रॉब्लमां सॉर्ट आवट जावपाक लागली आमी यूट्यूब स्टार्ट केलो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट केली वी स्टार्टेड डुईंग व्हिडिओज अर्निंग स्टार्ट केले आमी बारीक सारीक ओके तुमच्या सगळ्या सपोर्टाचेर हांव पळय फूल क्रेडीट दिता तुमकां मस्तीखोर गोवन्स चॅनल हो तुमचो म्हाजो न्हू तुमचो तुमी केला हो चॅनल ओके ह्या लेवलार तुमी पावयला आनी आयज जेन्ना आमी ओके ही बारीक हॅपिनस आमच्या घरान एक वस्त हाडपाक गेली आय फेल्ट सो गुड की हॅपिनसाचो एक हेत नसलो यू नो सो हांवें डिसायड केलें की तुमचे कडेन येवन ह्या व्हिडिओच्या माध्यमान हांव तुमकां थँक्यू म्हणपाक थँक्यू सो मच बिकॉज ऑफ यू ऑल वी आर हियर ओके सो आपणाचे रूट्स आपूण खंयसून येयला केन्ना विसरोंक जायना आपूण जी मेहनत केल्या खंयसून केल्या स्टार्ट ती केन्ना विसरोंक जायना ओके जे रॉंग आसा तेज्या वांगडा सदींच हात वयर करून आवाज व्हडलो करून उलोवपाचो ज्या जाग्यार तूं रायट आसा ते रायट आसा रॉंग आसा जाल्यार रॉंगाक रॉंग म्हणपाचें तुमचे कडेन गट्स आसूंक जाय ओके आनी म्हाका जे ते दीस उगडास येता की 500 रुपीज त्या टायमाचे म्हाजे कडेन नासताले आनी आयज तुमकां खबर आहा भांगर इतलें म्हारग जाल्लेलें आसा आमी कितें व्हडले येदे मोठे हे चेनी हाडूंक धाकटुले यू नो धाकटुली रिंग धाकटुले ब्रेसलेट धाकटुले इयरिंग बट तेच घेतले जाल्यार तुमकां खबर आसा आयज कितले पयशे जाय 1.5-2 लाख अशेंच जाय अशेंच 1.5-2 लाखान कांयच येना कसलेंच भांगर येना व्हेरी एक्सपेन्सीव भांगर व्हेरी एक्सपेन्सीव सो हे परत एकदा तुमकां सांगूंक सोदता की दीस इज रियलिटी गायज इट्स नेवर टू लेट भायर सरा कितें तरी करा इट्स नेवर टू लेट एनीथींग इज बेटर देन नथींग कितें तरी कर आनी हो सगळो श्रेय हो सगळो क्रेडीट हांव तुमकां सगळ्यांक दिवंक सोदतां आयज म्हाजेर कपडे आंगार पळयता तुमच्या खातीर ह्या घराक पेंट पळयता तुमी तुमच्या खातीर ह्या घरा म्हाज्या फाटल्यान तुमी बायक पळयता जाल्यार हे तुमच्या खातीर आनी हेज्या फुडें हांव आनीक बरें कितें करूंक वयतलो जाल्यार हे तुमच्याच खातीर ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल सो लव यू गायज लव यू मोग असोच आमकां सपोर्ट करा ओके हांवें खूब तरेचे लोक पळयले डावनफॉल पयली रीच पयली वयर फेम पयली हेल्प केली लोकांक थोड्यांक जेन्युइन दिसता थोड्यांक आनी कितें दिसता थोडे म्हणटा व्हिडियोज कित्याक करता तूं हेल्प करता जाल्यार हांव तर अंबानी आसलो जाल्यार डेफिनेटली व्हिडियोज करचो नासलो हांव अंबानी न्हू सो हांव एटलिस्ट म्हाजी मेसेज थ्रू आउट युट्यूबा वयल्यान हांव तुमचे कडेन पावयता मेसेज कित्याक म्हाका खबर आहा की हांव एवरी घरान वचोन ही मेसेज एक मनशाक सांगूंक शकना ओके जे मनीस म्हाजी व्हिडियोज पळयता आमी बारीक सारीक केन्नाय कोणाक हेल्प करपाक फुडें सरता फुडल्या मनशाचें आमकां पडलेलें ना बट कोणी ही व्हिडियोज पळयता आनी ते नाका जाल्ले संगतीन आसा ड्रग एडिक्ट आनी कितें म्हाजी व्हिडियो पळोवन लोकांचो फुडलो स्ट्रगल पळोवन कोणाक काकूट दिसता जाल्यार हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता
एक दीस तुमचे वाईट सवय दोरा सायडीक आनी कोणाक हेल्प करून पळया. हांव तुमकां बरोवन दिता. यू वील फील अ लॉट गुड आनी यू वील गेट अ व्हेरी गुड स्लीप एट नायट. आनी दुसरे दिसा तुमी उठटली तुमकां ब्लेस फील जातली. आपण काल त्या भुरग्याक जेवण दिले वर युनिफॉर्म दिले वर तेजी स्कुलाची फीज भरली. सो तुमकां खूब बरें दिसतलें त्या टायमार. सो ट्राय करा आनी म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मेसेज घाला, कॉमेंटान कॉमेंट करून सांगा की हांवें जे उलयला ते सारखे उलयला काय म्हणून. ओके, सो ही बारीकशी हे तुमच्या वांगडा शेअर करूंक सोदी. तो टायम आसलो आनी आयज हो टायम. ओके, 1 year ago आय वॉज आमी ओके आनी आयज आमी ह्या लेवलाचेर ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज. YouTube is a platform where we can we can show our talent, we can show our art, we can show our कितें म्हणटा ते रियलिटी. आमची एक मेसेज दिवं शकता चार चौगांमदी आनी इन दॅट यू कॅन अर्न अ लॉट. ओके, सो तुमच्या वांगडा तुमचो लक आसूंक जाय, हार्डवर्क आसूंक जाय, तुमचो पार्टनर बरो आसूंक जाय, तुमची फॅमिली बरी आसूंक जाय, सपोर्टिव्ह नेचराची. ओके, अ गुड फोन, अ गुड कॅमेरा, एवरीथिंग इज नेसेसरी. हांवें एकूच ही व्हिडिओ एंड करच्या पयलीं एकूच सांगूंक सोदता. पयशे करपाक भलसान पयशे करपाक पयशे जाय. सारखे उलयला की ना ते कॉमेंट करून सांगा. हांव मेळटा तुमकां फाल्यां आनी इंट्रस्टींग नेवी व्हिडिओ. टिल दॅन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय.